आदलो मंत्री आणि कुडचडेचो विद्यमान आमदार निलेश काब्रालाचो पूत आता स्टुडंट काउन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान राजकारणात पावला। निलेश काब्रालाचो पूत अवनीश काब्रालाचे टुगेदर फॉर जीएससी पॅनल सत्तेर आयला। हातूंत अवनीश काब्राल जीएससी स्टुडंट काउन्सिलाचो अध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो। बरी गजाल, मात सध्याक अवनीश काब्राल ताचे जैता परस जैता उपरांत ताणे काडिल्ले रॅलीक लागून चर्चेत आयला। जिखले उपरांत अवनीशान रॅली काढली आणि कसो उत्साह मनयलो तो पळयात। काब्राल आता काब्रालाच्या पुताची ही रॅली पळयले उपरांत हातूंत तो कशे तरेन बसला आणि स्टंट करता तो पळयात। होच जर खंयच्या टुरिस्टाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो जाल्यार ताका येरादारी पुलीस रोखडे फायन मारपाचे, ते टुरिस्टा वांगडा आपलो फोटो प्रसिद्ध करपाचे। मात काब्रालाच्या पुताक ह्या स्टंटाक लागून येरादारी पुलीस फायन मारतले काय कितें, हो मोठो प्रश्न आसा। हो व्हिडिओ काल शेनवारचो म्हणून कळटा। तो जे गाडयेर बसला ती ताचो बापूय आमदार निलेश काब्रालाची। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।